मोगाळ भावा भयणांनो, कुशालकायेच्या उमाळ्यान भरून फ्रांसीस शावेराच्या 4थ्या नोवेनाक आमी हांगासर एकठांय जाल्या आनी आयचो विशय आमकां भाग्योंत फ्रांसीस शावेराची देख घेवन सगल्यांक भागा घेवन परिशोदीक वाट चलूंक आपयता. मोगाळ भावा भयणांनो, सिनोद आमचे मतींत हाडुया. कोलॅबरेशन, सौभाग्यलीपण ह्या उतराचो अर्थ कितें? सौभाग्यलीपण म्हणल्यार कितें? सौभाग्यलीपण म्हणल्यार कित्याक फायद्याचें हाचेर आमी आयच्या दिसा नियाळ करतले. आनी हाचेर नियाळ करता आसतना भारताचो एक व्हडलो मुद्दो म्हज्या मतींत आयलो. भारत सगल्या देशांवन फाटीं कित्याक? मोगाळ भावा भयणांनो, भारतांत आमी दोंदोर मारली जाल्यार आमी पळयता वर्साच्या 12 म्हयने रस्ते फुट्टात की ना? सगलीं तकली हालयतात म्हणजे फुट्टात आसतले. परदेशांत पळयलें जाल्यार आमी जाणां रस्ते फोडिनात. आनी अशें कित्याक? भावा भयणांनो, परदेशांत की जेन्ना 10 वर्सांत एक फावटी सगळे खात्याचे ऑफिसर आसात ते सगळे लागीं येतात आनी जावं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जावं PWD डिपार्टमेंट, जावं केबल, सिवेज सगळे बाराबोर येतात आनी कितें करतले, कसल्यो वस्तू घालतले हें पयलें चिंतात आनी मागीर रस्ते फोडून सगळे एकूच फाराक ते काम करतात. आनी ताकाच लागून परदेशांत ताचे रस्ते परत परत फोडूंक पडनात. पूण भारताचें आमी पळयता, भारतांत जे खात्याचे मनीस आसतात ते आपणाक जाय तें करतात. आपणाक जाय त्या वेळार ते आमचे रस्ते फोडटात. काल घातलेलो दामोर आयच्या दिसा रस्तो फोडलेलो आमी पळयता. मोगाळ भावा भयणांनो, जेन्ना परदेशांत आनी भारता मदें वेगळोचार कितें काय? परदेशांत सुभागिलीपणान सगल्यांक सांगाताक घेवन ते वावर करतात जाल्यार आमी पळयता भारतांत अशें घडना. एक खात्याचो मनीस आपणाक कितें जाय तें करता. सुभागिलीपण गरजेचें. सुभागिलीपणान वावर केलोलो बरे भाशेन जाता, सुफळ जाता आनी सुपूर्णायेक पावता. आनी आमी भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचेर नदर मारुया. भाग्योंत फ्रांसीस शावेर जेन्ना भारतांत आयलो, कितें भाशेन सगल्यांक सांगाता घेवन सुभागिलीपणान क्रिस्ती धर्म बांदपाचो वावर ताणें केलो. मोगाळ भावा भयणांनो, भाग्योंत पावलो म्हणटा आमची कूड जेन्ना जिवाड उरता तेन्ना आमचे कुडीचे सांदे बरे उरतात. आमचे कुडीचे सांदे जेन्ना बरे भाशेन सुभागिलीपणान वावुरतात तेन्ना आमची कूड जिवाड उरतली. तेच भाशेन आमी सगळे जावन आसा क्रिस्ताचे सांदे आमी बरे भाशेन वावुरतली तेन्नाच की आमचो वावर बरे भाशेन करतली, सुभागिलीपणान सगल्यांक सांगाता घेवन वावुरतली तेन्नाच आमी क्रिस्ताची कूड बांदूंक पावतली. आयज फ्रांसीस शावेराच्या नोयेनाक आमी एकठांय जाल्ले आसतना ताच्या जिवितांतल्यान आमच्या जिविताक आमी कितें करुया? मोगाळ भावा भयणांनो, पयले सुवातेर भाग्योंत फ्रांसीस शावेर ल्हान जाता. आमी पळयता जो कोण संवसारांत ल्हान जाता सर्गेच्या राज्यान तो व्हड जाता. जावं पातशाया मदें, जावं राजा मदें, जावं सगल्या धर्माच्या ल्हान व्हड मनशां मदें आमी पळयता कोण भाशेन फ्रांसीस शावेर ल्हान जाता. ताची भाशा शिकता, ताचे बाराबोर तो जेवता, ताचे बाराबोर तो शिकता आनी ताचेच सारको तो जाता. आनी ताकाच लागून सुभागिलीपणान तो एक क्रिस्ताची कूड बांदूंक पावता. दुसरे सुवातेर मोगाळ भावा भयणांनो, भाग्योंत फ्रांसीस शावेर बरें चिंतपी, बरें उलोवपी आनी बरें करपी आमी पळयता. ताच्या म्हणल्यार घोडे ताच्या जिवितांत राग ना, घोडे आप सुवार्थीपण ना, जोडे दुस्मान काय ना,
असली भावना तो पयस दवरता आनी ताकाच लागून तो क्रिस्ताची कूड बांदूंक पावता. आमच्या जिवितांत आमी राग पयस दवरुया, दुस्मानकाय पयस दवरुया, आपसुवार्थपण पयस दवरुया आनी तेन्नाच की आमी क्रिस्ताची कूड बांदूंक पावतली. मोगाळ बाबळ्यान आनी तिसरे सुवातेर भाग्योंत फ्रांसीस शावेर क्रिस्ताचें जिवीत जियेता. आनी मी पळयता भाग्योंत फ्रांसीस शावेर जेन्ना पाद्री जाता तेन्ना भाग्योंत पावलूची उतरां तो आपली करता. जियेता तो हांव न्हय, म्हजें सोबें क्रिस्त जियेता आनी क्रिस्ताक जाय तें तो आपल्या जिवितांत कोत्ता. आनी भाग्योंत इनास ते लॉयला हाची उतरां आपल्या जिवितांत तो सदांच उच्चारता, एवरीथींग फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. जावं कितें करतलो देवाचे मोहिमे खातीर करतलो. आयच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आसतना आमकां सगल्यांक एक वावर दिला. तो वावर आमी बरे भाशेन करूंक सुबागेलीपणान वावरून देवाचें मिसांव सगलें सुवातेर पुरगोटूंक ह्या मिसा बलिदानांत बोळ आनी कृपा आमकां मागून घेवया. अशें जावं.